सेंट फ्रांसिस झेवियराचेर केल्ल्या वादग्रस्त स्टेटमेंट प्रकरणात गौतम खट्टराक गोंय पुलिसांनी अटक केल्ली. पुलीस कस्टडींत आशिल्ल्या गौतमान जामीनाक अर्ज केल्लो. ताच्या जामीन अर्जाचेर सुनावणी जाली. मात कोर्टान निवाडो शेनवारा राखून दवरला. जाले आतां वास्को कोर्टा मुखार आमी बेल फायल केल्ली. आज पुलिसांनी से फायल केल्या. आर्ग्युमेंट्स कंक्लूड जाल्यात. सॅटर्डे मॉर्निंग 10 o'clock फायनल ऑर्डरी खातीर आनीक रिमांड आसा. सो रिमांड दिल्लो 2 तारखेक एक्सपायर जालो तो आनीक ऑर्डर दोनूय 2 तारखेक सकाळीं दवरल्या वास्को कोर्टा मुखार. आर्ग्युमेंट बेजिकली इतलेंच आशिल्लें की कस्टडी कित्या खातीर जाय काय म्हणून. तो ऑफेन्स आसा पळय जो व्हिडिओ रिकॉर्ड जाला आनीक गौतम खट्टराची वॉयस रिकॉर्डिंग काडल्या आनी तांणी पुण्याक एक्सपर्टा कडेन धाडल्या वॉयस कन्फर्म करपाक. सो बेजिकली असले ऑफेन्सीस आसता. आमचे आर्ग्युमेंट असं येयलें की असल्या ऑफेन्साक पुलीस कस्टडी कंटिन्यू दवरून कांय करपाची ना, कारण हे अशे डॉक्युमेंटेड टायप ऑफेन्सीस हे. तितलेच आमचे लिमिटेड आर्ग्युमेंट आयले की कस्टडी कंटिन्यू दवरून कांय फायदो ना म्हणून. सुनावणे वेळार क्रायम ब्रांचीन गौतमाच्या जामीनाक हरकत घेतली. क्रायम ब्रांचीच्या म्हणण्या प्रमाण गौतम खट्टराक जामीन दिलो जाल्यार समाजीक शांतिकाय इबाडू शकता, लोक परत उसळू शकतात. गौतम खट्टराचो वॉयस सॅम्पल फॉरेन्सिक सायन्सीस संचालनालय वेर्णा धाडिल्लो. थंयच्यान तपासणे खातीर तो सेंट्रल फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी पुणे धाडला. जामीन दिलो जाल्यार गौतम पळपाक शकता वा पुरावे नश्ट करपाक शकता. खट्टराचे भाशण आपोआप येवंक नाशिल्लें. गोंयची शांतिकाय इबाडपा खातीर ताणें तें स्टेटमेंट केल्लें. मजगतीं छातयेंत दुखता म्हूण गौतम खट्टराक आयज जीएमसींत ऑब्झर्वेशनाक व्हेलो. काल ताका आजिलोन भरती केल्लो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.